कितलीशीच वर्सां जाली वत पावसात घाम गळोवन सुमार 90 फर्मागुडीचे मळेकार मळे रोयतात आणि आपली पोटां भरतात. सरकाराच्या येवजण्यांचो लेगीत तांकां कुसकुट्याचो चानयेच्या वाट्या इतलो लेगीत फायदो ना, तरी ते केन्नाच निर्शेवंक ना. आपल्या कश्टान गोंयकारांक ताज्या भाजयांची लागवड करून दितात. पूण ह्या फावटी फर्मागुडीच्या मळेकारांचेर संकश्टाचे वीज कोसळ्ळा. फर्मागुडीच्या किल्ल्याचें काम नेटान चल्लां, मात हें काम सुमार 4 मीटर भितर मळ्यांनी पाविल्ल्यान थळाव्यांनी खंत उक्तायला. आमचो ह्या कामाक कसलोच विरोध ना, आमकांय उदरगत जाय, पूण आमी पोटां भरप कशी? विधानसभेत मळेकारांची तोखणाय जाता, पूण प्रत्यक्षात ह्या मळेकारांक कपलार हात मारून रडपाची पाळी आयला ते पळयतलो कोण? हो एक खोचक प्रस्न. असेंब्ली जाता फर्मागुडी मळेकार म्हणटा आवाज बरो जाता असेंब्लीन, ताजे भायर कांयच जायना. दुसरी गजाल आसा, आमी गव्हर्मेंट सदांच म्हणटा की यंग भुरग्यांनी शेतकऱ्यांक शेतीचे वेवसायान येवचें. आयज ते 90 मळेकारांत प्रत्येक मळेकारांत 2 जाण तर मनीस धरले जाल्यार अशेच 200 भुरगे तर रेडी जाता मळेकार करपाक. पूण तेजे फाटल्यान सरकारची फेसिलिटी कांय मेळना. आयज मेरेन मळे रोयता तो सगळो आमी आमच्या स्वताच्या बलाचेर रोयतात. तितून आमकां सरकारान आयज मेरेन कांयच आदार ना. हो मेन प्रश्न तो आसा. उदकाचो आदार ना, काय साऱ्याचो आदार ना, कांयच आदार ना. जो आमी मळ रोयता आमच्या स्वताच्या कश्टा प्रमाणे रोयता. फर्मागुडी मळेकार म्हणून आमी सगळे ऑलमोस्ट 80-90 सुमार मळेकार आसा. आयज अशें जाल्लें आसा की आमी मळेकार म्हणून तो रोयता आनी आमकां खंय ना खंय तरी आमच्या जागेचेर दोखेदार दिल्लो आसा. जशें कळयल्या प्रमाणे तो शिवाजी महाराजाचें किल्ल्याचें काम चालू आसा आनी त्या किल्ल्याच्या आजू बाजून आमची मळेकाराची जमीन आसा. ती कित्येक पिळगे जाल्यो ते मळ्याची जमीन आसा आनी आमी तो मळ रोयता. आमी हो मळो मनसून जेन्ना पावसाळो स्टार्ट जाता तेन्नाच आमी हो मळो रोयता आनी तेन्ना तेजे नंतर आमकां तो उदकाची फेसिलिटी नासल्या कारणान आमकां तो मळो रोवपाक जायना. आयज कितें जाल्लें आसा, ते सायडीच्या मळ्याच्या सायडीच्यान खंय तरी ट्युरिजमाचो प्रोजेक्ट चालू आसा आनी ते एनकरेजमेंट करून आमच्या मळ्यान पावल्ले आसा. आमी हेजे पयलीं तेन्ना ऑलरेडी पंचायतीकूय सांगलेलें की जे प्रोजेक्ट कितें हाडटा ताका आमकां कांय ऑब्जेक्शन ना. प्रोजेक्ट अवश्य हाडचो, ते डेव्हलपमेंट कितें जाता ते बरी गजाल आसा. पूण ते आमचे मळेकार आसा त्या मळेकाराचेर तुमी जाग्यार एनक्रोचमेंट करूं नाका. आमी आतां कित्येक वर्सां जालीं पिळग्यांची पिळगी जाल्यो. आमचे जाणटेले तुमकां सगळे आसा फाटल्यान बसलेले आसा ते मळे रोयता. आतां कितें जाल्लें आसा की आमकां अशी न्यूज मेळिल्ली आसा की जो मळेकाराचो जागो आसा तो ऑलरेडी ट्युरिजम एक्विजिशन करपाचो प्रोसेसाक आसा आनी तो खंय तरी आमचो जो जाणटेल्यांचो जो पोट्या पाण्याचो विशय आसा तेजेर खंय तरी आमचो प्रॉब्लेम येता. त्या खातीर आमी एक तुमचे खातीर पंचायती कडेन रिक्वेस्ट करता की ऑलरेडी आमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा की आमची जी सर्वे नंबर आमी ऑलरेडी दिल्ली आसा आनी मळेकाराचे कितलो जागो आसा ऑलरेडी आमी सांगलेलो आसा. त्या मळेकारांक खंयचेय जावन प्रोजेक्ट येता पूण ते मळ्याक येवपाक दिवं नाका तुमी. तेजे भायर तुमी कितेंय करा, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. बांदोडा वाठारांत जे आमचे मळेकार आहेत पारंपारीक धंदो घेवन बसल्यात तेंचो सेन्सिटीव इश्यू आसा. कारण हो कितली तरी पिळगेच हो तेंचो धंदो आसा. जणू हो पावसा ते हे सिजनेबल ते सुद्दां रोयता कितें जाता ते टायमार आपलें तें पोट चलता. पूण जो टुरिजम डिपार्टमेंटान जो प्रोजेक्ट घेतला तो आमचो फोर्ट आसता बांदपाचो तितून भितर तर तेंचो एनक्रोचमेंट जाला असो म्हणटा. पूण टॅक्निकली अजून पर्यंत आमचे कडेन अशें कांय येवना की एनक्रोचमेंट तेंचो कितलो जाला तो. आतां आमी तेंच्या ऑफिसरा कडेन आमी उलयले, डिस्कस केल्ले. तेणी आमकां सांगलेलें की आमी हेजेर डिस्कशन करुया म्हणून आनी ते प्रमाणे तो प्रोसेस चालूय जालो. आतां सद्याक फाटले खेपे आमचे कोड ऑफ कंडक्ट लागले, कोड ऑफ कंडक्टाक आतां असेंब्ली स्टार्ट जाली. हांव टुरिजम मिनिस्टरा कडेन मागता जे अशें जर कितें जर एनक्रोचमेंट जर जाल्लो आसा आनी जे लोकल पारंपारीक धंदो घेवन आमचे मळेकार जर ते आसात तांकां त्रास अशें जायना अशें तुमी तो प्रोजेक्ट करता. कारण आमच्या लोकलाचो खंयच इश्यू ना की ते प्रोजेक्टाक खंय तरी आडोवप जाल्यार हें करप. फक्त ते भिल्यात कारण आमचो जर हो पारंपारीक आमी धंदो आसा तितून जर फाल्यां गव्हर्मेंटान एनक्रोचमेंट करून ते आनी जर पार्किंग आसा तेणी म्हटलें की पार्किंग करपाचें आसा तो जर जागो तेणी घेतलो जाल्यार तेंचे फुडें कितें जातलें हो प्रश्न तेंच्या मनान खंय तरी एक भयभीत जाल्ली आसा. आमचे गांवचेच लोक आसा तांकां गांवच्या लोकांक मिसअंडरस्टँडिंग जावचें न्ही आनी हे प्रोजेक्टाक आमचोय विरोध ना. अशे प्रोजेक्ट येवचे. छत्रपती शिवाजी महाराज हो आमचो दैवत्य आनी जे कितें करतले ते शेवटी आमच्या बांगड्या खातीर एक बरें मेळटलें हिस्टोरिकल प्लेस ती. कारण थंय समोरूच भाऊसाहेब बांदोडकरांचें गणपतीचें देवूळ जें स्थापन केलां. गेली 3 महिने जाले उणिरो जो वाठार आसा मेन म्हणजे डेपोचे जे डॉग आसा डेपो तेजे अपोजीट जी घरां आसा एक 15-16 कितें घरां आसा
त्या घरान 4 दिसांनी 10 मिनटां उदक येता, ते बी रातचे येता, देड ते 2 पर्यंत. आनी तेका प्रेशर बिशर कांयच ना. ते म्हाका परत म्हाका कॉल करता, उदक ना. तेंचे कोण भट्टेच्यान वर 2-3 दीस तांकां सुतक जाली कुटूंब. तांकां कपडे धुतले जाल्यार तेंचेर उदकाचो थेंबो ना. टँकर हाडून तांकां 2 वेळा टँकरची सुद्दां गेल्या वर्सां उदकाची सोय केली. मेजर जो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा तो ह्या 3 म्हयने आसा. गेल्या वर्सा सुद्दां असो आशिल्लो हो, पण इतलो मेजर नाशिल्लो तो. तेन्ना टँकर सुद्दां हाडून तांची सोय करताली. पण ह्या वर्सा आतां कितें हो प्रॉब्लेम जालो तो आमकांय खबर ना. त्या दीस आमी मिटिंगेन तेन्ना सांगलेलें आमकां आमी ट्राय करता हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो, पण अजूनय ह्या विशयाचेर कांयच अजून जावना. आज सुद्दां सकाळी म्हाका 9-9:30 म्हटल्यार कॉल आयलो की आमच्या सुतक सोंपता तेन्ना आमकां उदक ना. आमी कितें करता ह्या विशयाचेर म्हणल्यार आतां आमी म्हणल्यार आतां मोर्चे घेवन येता. खंयचा डाक घालून चला अवश्य चला, हांव जाल्यार तुमच्या बरोबर येता, तुमी मोर्चा व्हरा. पण हेजेर आतां आमच्या सरपंचान जें उलयिल्लें आसा ते प्रमाणेच आमकां आमच्या जो वॉटर मिनिस्टर आसा तेणे हेजेर विचार करून आमच्या उदकाची आमकां सोय करची. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकार.